अर्गां तुका जेजू हे पवित्र आत्म्या सगळे सो हालेलुया अर्गां तुका जेजू महिमा तुका जेजू ग्लाब तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका प्रेज द लॉर्ड बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला माथेवाचो वांजेल 11 अध्याय 20 आनी 8 ते 30 वाक्यां. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 to 30. ये या म्हजे सर्सीन समेस्त तुमी कश्ट न्हू आनी वजन ववयतले न्हू आनी हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजे जू तुमच्या खांदार घेया आनी म्हजे लागचे शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू ववंक सुलभ म्हजें वजें हाळू. देवाचें उतार आसा आमी दोनूच वाक्य आमकां विशेश जावन हातूं हर एक आमी पळयतले पयलें पुरा हर एक रेतीर जाताना बॅनरार पुरा एंत वडपगड आसतलें कसतले आनी वजन वयतलें तुमी म्हजे सर्सीन येया म्हणून. आनी सगळे विशेश जावन देवाचें उतार परगट जाता आसतना देवाचें उतार आयकत आसतना जायत्यांचे कश्ट हाळू जातात, जायत्यांची पिडा शिडा जेजू गूण करतलो, जायतें बरेंपण जातलें. आज ह्या संवसारांत कश्ट कोण नायकी नाका, संतोश जाय, सूख जाय, प्रॉस्परिटी हे मात्र समृद्धी हे मात्र आमकां जाय. पूण जेजूच्या कश्टांक कितें अर्थ ना गे. खंडीत जर तुजो जेजू तुजो मोग करता या तूं जेजूचो मोग करता जाल्यार कश्ट आमकां खंडीत जावन येताच. थोडे तरी कश्ट आमच्या जिवितांत आसात, आमी हर एकली आमी कश्ट अनुभव केल्लींच आसा. कित्याक कश्ट ना जाल्यार देवा सर्सीन कोण्णी येना. जर म्हाका कश्ट येनातले जाल्यार हांव देवा सर्सीन येतो ना. तुमी जर तुमकां कश्ट येनातले जाल्यार तुमी जेजू सर्सीन बिलकुल येतनात. देखून जेजू कश्ट मारिफात आमकां ताच्या लागीं हाडटा, आमकां ताचे लागीं ओडटा, तो सुशेग दिता, आमचे कश्ट हाळू करता आनी सगळे आमची पिडा शिडा बरी करता, आमकां सगळे आशिर्वाद करता. देखून आज हे विशेश उतार एक 3 वाक्य आसात पूण ह्या 3 वाक्यांनी जायतो अर्थ आसा. जर आमी खरो जेजूचो पाटलाव करता जाल्यार आमच्या कश्टांक अर्थ आसा. आमी जेजूचो खरो मोग करता जाल्यार आमकां आयिल्ले अनवर पिडा शिडा ताका सगळे आमकां तो बऱ्याक पडाचें करता म्हणटा. आमी पळयता रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 8व्या अध्यायांत 20 आनी 8 वाक्यांत ती आमी वाचता. जांकां निश्चित केल्ल्या शेवटाक देवान आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाचें करतलो म्हणून आमी जाणा म्हणटा. पळया ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणें निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडाचें करता म्हणून आमी जाणा. हर एक संगती आमी चिंता अशें कित्याक जालें, म्हाका कित्याक अशें आयलें, म्हाका कित्याक हे कश्ट, म्हाका ते कित्याक हे निरासपण, म्हाका ते कित्याक हे सलवानी, म्हाका ते कित्याक म्हळ्यार सगळे आमी देवाचो मोग करता जाल्यार इल्लेशे ताच्या कश्टांत ती वांटेली जावचें आमकां हक्क. ताचे जावन सूख जॉब क्लियर सांगता आपल्या पत्नीक, ताच्या इश्टांक बरो सांगता. जर देवा तावन आमी सूख जोडूंक आशेता, सूख आमकां जाय, समाधान आमकां जाय, शांती आमकां जाय, तसो मोग आमकां जाय, पूण ताणें दिले कश्ट आमकां कित्याक नाका गी म्हणून. कित्याक आमी पुरपुरचें जेजूक, कित्याक आमी देवाक पुरपुरचें. कश्टी आमकां खंडीत जावन जेजूचो पाटलाव करतना जेजून सांगलां तुजो कुरीस काणग्यान म्हज्या फाटल्यान ये म्हणून. कुरीस कोलो जावंक पुरो तो कश्टाचो कुरीस, जावंक पुरो पिडेशिडेचो कुरीस, जावंक पुरो तो निरासपणाचो कुरीस, जावंक पुरो तो सलवणेचो कुरीस, जावंक पुरो ते रिणाचे भार, हे सगळें काणग्यान जेजूचो पाटलाव केल्यार एक एकत पळया जेजू आमच्या त्या जुवांक कान दिता आसतना आमचें वजें हाळू जाता आनी तो आमकां फुडें व्हरता. कशें जेजूच्या कुर्साक सिरेनाच्या सिमावन कान दिलो गे तशें जेजू म्हज्या आनी तुज्या कुर्साक कान दिता. म्हज्या आनी तुज्या कश्टांक तो आमच्या सांगाता येता, आमचें वजें हाळू करता. थोड्यांचे कश्ट निमाणे गडये म्हणसर निवारनात, कश्टांतच आसतात, पूण देव तांच्या सांगाता आसता. तांचो अनुभव तुमी इसारा केदाळे कश्टांत आसल्या अनुभव केल्या, तांणी कितले जेजूचो अनुभव केला जावंक पुरो. पूण आज आमकां खंडीत जावन प्रॉस्परिटी जाय, समृद्धी जाय. जेजू आज आमकां समृद्धी दिता, समाधानय दिता, सर्व ग्रेस्त काय कितें जाय सगळें तो दिता. पूण आमी खरो पाटलाव करचें. आमच्या कश्टांक आयिल्ल्या वेळार मात्र देवा कडच्यान धांवचें न्हय. आमच्या संतोशांनी आमी देवा सांगता आसाचें. आमी ह्या संवसाराच्या आशा आकांक्षा लब्धवन जिवनच्या बदलाक जेजू सांगता जिवन. जेजू कितें कशें व्हरता तें आमी समजून काणयोन जेजूची हर एक कितें येवजण आसा ती आमच्या जिवितांत जारी करूंक आमी मागल्यार खंडीत जेजू आमकां सारक्या वाटेन
सगळें सरकार करता. जर आमचे कश्ट आज हळू जायनातले जाल्यार आमी अशें आसतें ना. त्या कश्टान जाता दूख दोन मरते असलें कोण ना, पूण कश्ट आज आसले कश्ट फाल्यां आसनात. मगच्या भाव आनी भयणी, आज आयले ते पिडा शिडा फाल्यां आसना. ती खंडी जावन थोड्या तेंपानी गुण जा. हर एकाचेर आमी जैत वरचें, हर एक आमी ताचे वयर जैते वन जायचे. ह्या कश्टांनी आमचे वयर जैते वन जावचें न्ही, आमी कश्टांचेर जैते वन जायचे. पिडेचेर पिडा आमचेर जैते वन जावचें न्ही, पिडेचेर आमी जैते वन जायचे. थोडे फावटी मस्त पिडेस्त येतात, कश्ट आसले तांणी निरासपणां देतात. पूण तांकां भरवोस दिल्यार, तांकां 4-5 साक्षी सांगल्यार, जेजून केल्लें बरेंपण सांगल्यार तांकां तो भावार्थ येता आनी ती झूज म्हणटात आनी तातूंत जैते वन जातात. कितलीं लास्ट स्टेजार आसली कॅन्सर पिडेस्त आज बरी जावन देवाची महिमा प्रगट करतात. कित्याक हें सगळें? कित्याक देव ताचे ते आयलेल्यांक कोणाकच खाली हातांनी पाटी धाडिना. तो मोग तितलो जावन आसा, जेजूचो मोग तितलो जावन आसा. कोणाकच तुमी बायबलान खंय वाचा, जेजूस आयल्या कोणाक म्हणे पाटी धाडला गी पळया. कोणाकच हर एकल्याक ताणें गूण केले, हर एकल्यांक ताका बरी भलायकी दिली, हर एकल्यांचे कश्ट हाळू केले, हर एकल्यांचे निरासपण काडलें, सगळें बरेंपण केलें जेजून. कोणूच एकलो बायबलान सांगा नवे सल्ल्यान 4 वांजेल तुमी वाचा, कोण एकलो निरासपणान पाटी गेलो तो ग्रेस्त तरणाटो मात्र. ताचे कडेन यथेश्ट ग्रेस्त गाय आशिल्ली, तें सांडूंक सांगल्या बरा तो निरासपणान गेलो. दुसरे कोणी निरासपणान पाटी गेल्ले ना, कित्याक ताका ग्रेस्त गाय सांडूंक नाका आशिल्ली. जेजू एक कॉल दिवचें देवाचे आपोवणें, तें कितलें भाग्यवंत कॉल ते तरणाट्यान स्विकार केलें जाल्यार तो तरणाटो जेजू सांगत आसतो आसलो. आमकां आपोवणें मेळचें एक ग्रेट म्हणचे देवाची काकूळ, देवाची कृपा आमकां आपोवणें मेळचें. आज देवा सांगता आमी आसांव जाल्यार एक व्हडतें आपोवणें देवान आमकां दिलां. हेच देखून आमी संवसाराची ग्रेस्त काय एका जाग्यांत एकल्यान मोती ताका मेळ्ळें, तें पळयलें, पूण तें थंयच दाखोवन दवरलें. तो गेले आपले आस्त बदीक पुरो इकलें आनी तें शेत ताणें मोला घेतलें, तें मोती ताचें जालें. तशेंच आमकां मोती देवाचें आपोवणें जावन आसा. तें आपोवणें मेळटना ही ग्रेस्त गाय आमची वडवी गाय, आमचें कितें बंगार शिंगार, आमचें कितें आस्त बदीक आमचें कितें व्हडलें घर, हें पुरो कांयच न्ही. मगच्या भाव आनी भयणी, देवा मुखार देवाचें आपोवणें गरजेचें, देवाचें आपोवणें गरजेचें. देवाचें आपोवणें दिता आसतना आमी तयार रावचें, आमी खंडी जावन. ताच्या वर तें भाग दुसरें ना, तें भाग जावन आसा म्हजें आनी तुजें. देखून ह्यो संगती आज आमच्या मतीन दरया आनी देवाची काकूळटांनी कृपा आज आमी मागया. हाचे पयलीं वाचा बी इसाया प्रवाद्या मारिफात आमी आयकता 40व्या अध्यायान 25 वाक्य 25 30 आनी 1 म्हणसर. सूर्य रसलो कोणे, नखेत्रां रसलीं कोणे, तुमचे दोळे उबारा वयर पळया. जर एक आपल्या नांवान तो उलो मारता, त्या नखेत्रांचे हर एक नांवांक म्हाका आनी तुका नांव दिलां, त्या नांवान म्हाका आनी तुका उलो मारता. त्या नांव सदस तो देखून आमकां तें नांव दिल्लें, देवान नांव दिल्लें. जावंक पुरो ती तुजी कुटुंबाचें आनी तुज्या आई बापायन तुज्या पुदर मदें दिल्लें, पूण देवान तांच्या मती घालून तें नांव म्हाका आनी तुका दिलां. ह्याच नांवान देव म्हाका ह्या संवसारांत आस्ता म्हणसर आपयता आनी मागीर त्याच नांवान आपयतलो. कित्याक हें नांव कशें इगर्जेच्या बावतिस्म काणी घेतना इगर्जेंत कशें रजिस्ट्रेशन जालां, तशेंच तें सर्गींच्या राजांत तें रजिस्ट्रेशन जालां. आनी जेजू म्हणटा पळया सरेस्पर देव म्हणटा आमकां 40 आनी 9 अध्याय इसाया 40 आनी 9 अध्यायांत 16व्या वाक्यान, पळय तुजें नांव म्हज्या हाताच्या ताळव्याचेर हांवें बरोवन दवरलां तुजें नांव, तुज्या नांवान तुका आपयता. देखून आज आमी खंडी जावन सुवार्ते खातीर जावं दी, बरीं कामां करच्या जावं दी, कटमांत बरेंपण हाडच्या खातीर आमी वावुरी, आमी थकचे नाका. देखून निमाण ते एक उतर 30 आनी 1 वाक्य सांगता, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यांक बोळ मेळटलें. गरुडा बरी तांकां फाकाटे पडटले, ती धांवतलीं पूण थकची नात, ती चलतलीं पूण दमची नात. आमी कितले मिसांव केल्यार, कितले देवाची उतर परगट करूंक गेल्यार, कितले आमी लोकां खातीर मागल्यार, कितले आमी आमच्या पयस खातीर इंटरसेशन केल्यार आमी थकचे ना, आमी दमची ना. देखून आमची आलसाय, आमचे पुरासन, आमच्या कुडीचे कितें विश्व थोडे फावटी आमकां आयकना ते, पूण तांकां खाल करया, देवाक आमी खाल करया. आयकचेत, म्हज्या कुडीन देवाची महिमा परगट करचेत, म्हजी कुडीन देवाची स्तुती करचेत, म्हज्या कुडीन देवाची महिमा परगट करचेत, म्हज्या कुडीन इंटरसेशन करचेत, पयस मागचेत. सोडिनाका तुमचे कूड, तुमी कूड सांगले बरी तुमी आयकनात, तुमी सांगले बरी कुडीन आयकचे. कूड सांगले बरी तुमी आयकनाकात, तुमी सांगले बरी कुडीक आयकूंक सांगा, कित्याक ती तुमची कूड जावं आसा. म्हजी आनी तुजी कूड म्हज्या आनी तुज्या कंट्रोलार आसूंक जाय. हेंच आज आमी मागया आनी देवाचे काकूळट आमचे कश्ट अनवर सगळे सुम्याक भेटोवन दिवन आज जे
त्याच्या खात्या जुवाक आमी खांद दिवया आनी आमचे कश्ट सगळे तो हाळू करतलो. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता ते संवसारान आसा. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचेर चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची बातकां मगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले समतीजे सांगाता स्त्रियम ते तूं सदैव आनी सदैव पावल जगतशें जेजो भगवंती मरिये देवाच्या माय आम्हा आपयांका ते विनंतीकार आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन सदां आनी सदां सर्वता. आमेन. समेस्तांक तुमकां देव बरें करूं. बरो दीस मागता.